फातोड्डा वाठारांतल्या मेकळे सुवातेर हळशिकावणें उदक सोडलेल्यान थळावे चाळवले. हळशिकावणें उदक सोडप्याच्या खर कारवाय करात अशी मागणी ताणें ह्या विशीं केली. जिल्लोधिकारी भलायकी खात्या कडेन कागाळ केल्या. तेच बरोबर लोक गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडल्यानूय कागाळ करपाचे आसात खंय. ह्या हळशिकावण्या उदकाक लागून हांगासरल्यान यो वच करप्यांक नाक आनी तोंड बंद करून वचचें पडटा. तशें ह्या उदकान जळारां पोसपाचो धोको वाडला. अशें जालें जाल्यार साथीचे रोग पातळपाची शक्यता आसल्याची भिरांतूय थळाव्या लोकांनी उक्तायल्या. विल्सन प्लाझा म्हणून बिल्डिंग आसा. हांगासर चडशे लोक रावतात, रेंटाक रावतात, कितें रावतात तें खबर ना. तेणी आतां म्हाका काल पयर नोटिसाक आयिल्लें की हांगासर सगळे घाण तेणी सेवरेजी घाण येवपाक लागली सगळे लोकांक. म्हणजे लोक म्हाका विचारपाक बाबा हांगा वास येता, कित्याक रावन येता म्हणून ते कोणें म्हाका सांगलें हांगासर बाबा पयर तुजें घाण जालां हाडपाक जाय. हांवें येवन पळयना बरोबर हांगासर काय जालां उदक. मागीर कळ्ळें म्हाका हेंचे बिल्डिंगेचें सेवरेजीचें उदक सगळें हांगा येता. मागीर कंप्लेन केली हांवें. ती शितल म्हणून एकटें आसा सेवरेजान. तेणें तो जो म्हणून आसलो रोखडो ताका धाडलो. जोन विल्सनाक फोन केलो. तेणें सांगलें ऑलरेडी आप कनेक्शन घेवना, ऑलरेडी कनेक्टेड ना, आपूण फाल्यां एप्लिकेशन दिता म्हणून. म्हाका एक कळपाक जाय तो न्हिदिल्लो इतले दीस. तेणी सेवरेज कनेक्शन कित्याक घेवना की तो हांगा येवन सगळी घाण करपाक सोदता आनी लोकांच्या हेल्थाची वाट लावपाक सोदता फातोड्ड्यान. ही बिल्डींग विल्सन फेर्नांदीस ताका तेजी बिल्डींग ही सद्या ओनर तो आसा. कळ्ळें न्ही. ही कितें इलिगलिटीज आसा म्हणून ताका कनेक्शन दिवना अशें कितें आसा जाल्यार तो केन्ना कनेक्शन घेतलो आशिल्लो. अजूनसून काय कनेक्शन घेवना. हे पळय सगळे आमकां त्रास जाले पळय. आमची भुरगीं रावतात आनी लोक रावतात हांगासर. सगळे मॉस्किटो ब्रिडींग इतले जाल्ले आसात सद्या. पण तेंगे टँक ना. तेंची टँक ना. म्हाका खबर ना तेंची टँक मारूं ना तेणी. आतां पयलीं मारिल्ली आसा काय ना ते हांव नकळो. मागीर टँक जर आशिल्ली जाल्यार अशें तो उदक सोडचो नाशिल्लो न्ही हांगासर. ओके. तेणी जेन्ना पळय तो बिल्डींग बांदता ही हॅज टू टेक केअर की बाबा दुसऱ्यांक त्रास जावूं नये म्हणून. तेणी पळय हांगासर तेंच्या लोकांनी पसून घाण उडयल्ली आसा.